बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, या पवित्रतेन पावते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पथकां वळखून घेवया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हडा अपराध. ह्या पासत अगे सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदोन्यो दामून दवरूंक जाय आनी ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवटा पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जायते वंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. योएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. सरस्वत म्हणटा, उपास करून वृदान करून उस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुर्येशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां. सरस्वत तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी केस्ते लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपले मन बदली सुरसुरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सरस्वरा तुमच्या देवाक आनी बल्यो आनी पिवणपणां भेटूंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवी सभा जमया, मनगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुधाच्या बाळकांक पर्यंत नवरो आपले कूट सोडून आनी व्हंकल आपलो पलंग. द्वार मंटपां आनी वेदी मध्ये याजक आनी मनयानी उजार करूं आनी म्हणून सरस्वरा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजाक
केन्नाक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांचो केपडयो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सोरेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान बदलो आनी ताणें आपले गरजेची काकूळ केली. देवाचें उदार आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. काकुळदारा देवा मुझी काकूळ कर. बोकण वळ्या देवा मुझे गुल्या पुसून काढ. तू म्हाका मुझ्या अपराधाच्या कवतांतलो नितळ कर. म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिखलांतलो. पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. मुजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. मुझे पाताक सदांच मुझे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला. आमीन. पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. आमीन. पातकी सोम्या तुझी काकूळ मागता. सांत पावलून कुरिंदरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पदकाचें खत नातलेल्यांक देवान आमचे बसून पदकांचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण चडलेली पोजा जायशें केली. देवाच्या कामान ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातां तुमी घेतल्या ती कृपा व्यक्त करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. असो तो आईन काळ, असो तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेश्वर तुमचे सवय असो. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून आपल्या शिसां म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कापाटी, सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी येरांत हांव शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ इदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना
तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटाण जावं आनी गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापट्यां सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कापाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखामळ तूं अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटाण केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर ये बघा भाव भगिनो, आज काकुळतो म्हणला एका शब्दांत आज आमी कितें करता आनी ह्या 40 आमी प्राजत काळ सुरू करता. असो सगळो गुट जावन आसा. काकुळत म्हणल्या शब्दांत आठापण आसा. प्राजित या प्राजिताचो काळ आमी सुरू करतना काकुळती विशय बरें अर्थ करचे म्हणून आयची दिसाची लितुर्जी उलो दिता. काकुळत म्हळ्यार कितें गी म्हणून लेंट म्हणटाना आमकां थोडे टी बेन दिसता कितें म्हळ्यार थोडे संगती आमी सोडिजे म्हणून. थोडे संगती आमकां गिव अप करूंक आसा म्हणल्यार आमकां बें येता. हें चिंतप जाल्यार आमकां बेन दिसता जाल्यार ह्या प्राजत काळांत आठापणाचो गोंड अर्थ आमचे काळीज धरूंक शकना. देखून तो इम्पॉर्टंट पॉयंट कितें म्हळ्यार देवाची काकुळत. हांवें कितेंय सोडूंक आसा गी प्राजत काळार वय आमी थोडें सोडूंक आसा या येस या नो दोनी आटापता वय सोडूंक आसा. कितें म्हळ्यार देवाची खुशी हांवें थोडें सेल्फ डिनायल करचें म्हणून थोडे हांवें करूं थोड्यो संगती हांवें आटापूण जो सेल्फ डिनायल म्हाका हांवें परित्याग करचें म्हूण देव सांगता. आनी तें कित्याक तो सांगता म्हळ्यार सेल्फ डिनायल करूंक ताच्या काकुळती भितर हांवें प्रवेश जायचे. देवाची काकुळत हांवें स्विकार करचे जाल्यार ती अर्थ करचे जाल्यार थोड्यो संगती हांवें म्हाका 3 खार करीचे. थोड्यो संगती हांवें हात घालूंक वचोन उजो म्हजी मत घालूंक वचोन उजो त्या दाळा म्हजी मत देवाच्या काकुळतेचेर रिकता आनी गुंडायेन ती चलता. सर बांदपास सगळ्या वर्सां आमकां थोडे बांदपास आहात. ह्या बांदपासांत हांव सुटाचें जाल्यार हांवें खायलें करचें त्या थोड्यो वस्तू सेल्फ डिनायल करीचे. सेल्फ डिनायल आमकां करूंक आसा थोडे. देखून देवान दिल्लें तें नवें जिवीत देव आपयता आमकां. आज येया तुमी आनी म्हजें आज पयल्या वचपांत आमी आयकलें या दुसऱ्या वचपांत आयकलें आमी देव आपयता आमकां ताच्या त्या नव्या जिविताक प्रवेश जावंक. तें नवें जिवीत आमकां जाय जाल्यार आमी थोड्यो वस्तू सेल्फ डिनायल करीचे. थोड्यां प्राजिताच्यो संगती वांटो आमी धरीचे म्हण जेजू सांगता. आनी तिसरें खालें म्हूण सांगल्यार गिव अप समथींग म्हळ्यार फास्टींग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक आनी फास्टींग फ्रॉम ह्या कसली करण्यो थोड्या एक्ट्स हांवें सोडिचे. थोडें खाण जेवण आमी सोडटा खाण जेवण मात्र न्ही थोड्यो करण्योय आमी सोडूंक आहात. करण्यो थोडे आमी करच्यो करण्योय त्यो सोडूंक आहात. देखून हें बरें कितें आमी सोडचें बरें गी म्हणून हें बरें कित्याक म्हळ्यार आमचो स्पिरीट आनी आमचें वील पावर आमच्या कंट्रोला येता. आमचो स्पिरीट घट जाता बळादीक जाता आनी आमची इच्छा आसक्त केदाळ अस्कत म्हणटा आमी. हांव अस्कत जालो पियेलो अस्कत जालो सिगरेट ओडलो म्हणटा हांव. म्हाका इच्छा पावर म्हजी इच्छा पावर वील पावर वीक जाता. ती स्ट्रॉंग करचें जाल्यार हें थोड्या वस्तूकां खाणा जेवणांत रावन आनी थोड्यो करण्यो करनासतना रावचें. आमच्या जिणेन करच्यो जाल्यो करण्यो करनासतना रावचें म्हण हें एक. दुसरें खालें म्हळ्यार आमचे इमोशन्स बोगणांत आमकां राग द्वेश तें कठीण बोगणांत ती बोगणां
त्या बोगणांचेर ती बोगणां आनी ते करजे म्हळ्यार करजेत आमी करता ती बोगणां करता आमी द्वेश दवरतात काजाराक आपयना आनी तांचे राग दवरता आनी तांकां तांचे कडेन उलयना वळे तशें करता आमी बोगणां आमकां कंट्रोल करतात थोडे टी बोगणां आमकां कंट्रोल आनी बोगणां कितें सांगता तेंच करता आनी थोडी आशा आसा आमकां तशें गरजे अशें गरजे म्हणजे आशा ती देव पासान करिना थोडी आशा देव पासान करता थोडे आमी करचे देव पासान करिनातलें कठीण आशा येता आमकां करया म्हणून एक आशा आनी बोगणां ती कंट्रोल आमकां कंट्रोल करता ती आशा आयल्यार उठता चलता काल्या कशें केलें कळना म्हणटा ती आशा तिरसून येता मागीर पश्चाताप पावता देखून ही आशा आनी थोडी बोगणां द्वेशाची आनी बोगणां ती आमकां कंट्रोल करूंक आमी वो उपास केलो जाल्यार प्राजीत केलें जाल्यार आमकां त्यो आमचे बोगणां आमकां कंट्रोल करनात आमी बोगणां कंट्रोल करता बोगणां आमच्या मुठी भितर येतात बोगणां आमकां मुठीन घालना जाय जाल्यार बरी नासयनात आमी बोगणांक कंट्रोल करता तशें करच्या खातीर देव सांगता ही प्राजीत गरजेचें म्हणून आमी करचें प्राजीताचें खाणा जेवणांत थोड्या करण्यो आमी सोडच्यो भोव गरजेच्यो म्हूण सांगता ताका आमी इम्पल्सीव म्हणटा थोडे टी आमी करचे जाल्यार करता तो इम्पल्सीव भुरगीं दिजे म्हळ्यार दिजे ती इम्पल्सीव हट्ट करतात ते हट्ट आमी कंट्रोल करच्या खातीर हे आमी करचे पडटा प्राजीताच्यो करण्यो आमी करचे पडटा तदळ प्राजिता द्वारे आमचे इम्पल्सस आमी कंट्रोल करता हें खाणा जेवणाक मात्र सीमीत न्हय खाणा जेवणां सोडचें मात्र न्हय मोगाचें न्हू ते आमचे थंय थोडे सुगूण वाडोवंक उपकारता आमी कितें सोडटा आनी सोडलो सुगूण जावन आसा क्रिश्चन चॅरिटी म्हळ्यार मोग काकुळट मोगा विशीं जावन आसा देखून आमी काकुळट म्हळ्यार काकुळट मोगा विशीं काकुळट मोगा विशीं म्हळ्यार नांव फावो जाल्यारय आमी तांचो मोग करता फावो जाल्ल्यांचो मोग आमच्या फ्रेंड्साचो करता काकुळट म्हळ्यार नांव फावो जाल्ल्यांचो मोग देव आमचो मोग करता जाल्यार आमी नांव फावो ताच्या मोगाक कित्याक म्हळ्यार ताचे तावन आमी पयस केल्या ताचे रुली आमी पाळिना ताचो मंदामेंत आमी पाळिना ताचे उतार जायते आयकना देखून आमी नांव फावो ताच्या मोगाक जाल्यारय तो आमचो मोग करता जाल्यार ताका ताची काकुळट दया कारण जावन आसा देखून मोगाचें न्हू आमकां त्या मोगाच्या काकुळटीच्या मोगान आमकां ग्रासीचे त्या मोगाच्या देवाच्या मोगान आमकां लासूंक सुरू करचें मदर तेरेसाक लासल्या बरी सांत फ्रांसिसाक लासल्या सांत आंतोनीक लासल्या बरी सांत सेबास्त्यानाक लासल्या बरी सांत आग्नेसाक लासल्या बरी आमच्या काळजान आमचो मोग लासीचे आमकां सगळ्यांक देवाचो मोग आनी हेरांच्या मोगान आमकां लासाचे आनी निमाणें मोग मात उराजे सगळी आशा पयसजे मोग करची एक आशा मात उराजे तेदोळ पर्यंत तो मोग बरजे जाल्यार आमकां प्राजिताची गरज आसा आमी कितलो प्राजीत करता तितलो मोग काकुळट आमच्या जिणेंत वाडटा हे कस तरी प्राजीत करूंक कस तरी ते आमकां व्हरतो संतोश मोरा पर्यंत मरणाच्या बेड्डा पर्यंत व्हडलो संतोश आनी क्रिस्तांवचे जिणेची तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन आमकां हाडटा देखून वो देवान दिवचो व्हरतो मोग जावन आसा तो आनी तो हांव नियाळटाना तो म्हाका ग्रास दितना देवाचो मोग गॉड्स लव इज मर्सी म्हणून आमी समजता आनी आमी काकुळट पावता ती काकुळट जाय तर ती आमी काकुळट हेरांक दिजे आनी वो आईन काळ आमी हेरांक थंय काकुळटीचो मोग दाखोवचो सो मेक दीस ए ग्रेट लँट लेट अस मेक इट ए ग्रेट लँट कितले आमी काकुळट बगून चड आमच्या उपासाचेर मात्र फोकस न्ही तें खावणुजो हें खावणुजो तें मागणें करचें मात्र न्ही काकुळटी मोगा विशयन चड गामान देवाच्या देखून आमच्या मालगड्यांनी देवा दयाळ म्हणलें कांतार सुरू केलें खाणा जेवणा विशयन चड कांतार आनी हांव आयकोनात देवा दयाळ म्हणलें देखून देवाची दया बगुया आनी आमी तशें ते दयाळ जाया लेट आमचें सॅक्रिफायस आमी कितें करता वाचता न्हू तें आमकां एक वजान म्हण लेखी नासतना बर्डन म्हण लेखिना जावं आनी देवान दिवचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मेळो उबी रावया बाबा भयणीनो प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हणून दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागया देवा आमच्या दयाळ बापा कलते जाल्ले काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रोडोन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय तुजे दयेळेन आमच्या मागण्याक काण दी वो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर
कणवळायेन तुजो आशीर्वाद घाल आणि प्राजीत काळाची दोंडवण शेवटपर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितळ काळजांनी संभ्रामूंक आमकां फावय या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. तुम्ही लाईन करून मुखार येचे सांगा. Page number 253, I5. I5. C32. Page number 108. Makasubundikan tuja hatan somya, svikar tu maka mogar mujadnya, hari ketik muzo awas medon kita, serwas muji tu kamogan samarpita.
सगळी मोजी जिनी तुवें दिल्ले देणे उण्या वायना संगी भेटयता निंपोनी काबूलदारा देवा दैवीक नितीदारा दाखय तुझी दया लाभय तुझी कृपा. मगच्या बाबुयनीनो या आमच्या बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसले जा म्हूण मागात. कणमळ्या बापा प्राजीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दाबासान समर्पितांव. प्राजिताच्या आनी मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदोण्यो दामूंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिवन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोटो संतोशान संभ्रामूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा वो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याच्या सगळ्या उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं घडितां आमी संभ्रमतांव. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळना. तशेंच ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां संगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून ससुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेसवरीन जेवण जाता आसताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. बावट सो गुड परगटुया. जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजका वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खरी मरे देवाचे माये संगती बगेवन झुजे तिचो पोती बगेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनाव धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकुल्ल्यां बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचें बरोवश्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय आनी सराकांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. तिच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. Page number 136, D6. Christaso mokto kosoto watapso visrom konak saito mit med maslolo. Christaso mokto kaune taun kursa puryan mokane gelo moga su samsar tane moga namka Nilo Krista sumokto. Krista sumokto kosoto watapso visrokonak saito mit medas lolo. Krista sumokto sumikit lowudar kakultiche bandar सर्वांग तिता आधार ओसूंग सदाताया रक्ताच्यो झरी वारयो गाणे गुरसा आमचे पासून दिसरात मागता तो सरकार Krista sumokto.
कितलो बडो कांतो आवयसो मोग पर्यंत नजेकाचो मोग तो खंयसर कोणेय येदोळ देगानाचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो कोणे सांज्यारी आमकां तो सांदिसोना कोणे फटयल्यारी तो फटोवचोना ताचे बरोस आमी दुस्मान हाडटाना ताचे संगी जियेतेल्या संदूक नासतना ससनाच्या ससना प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आमच्या कणवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानवो आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वकात मेळच्याक आमी आतां घेतला ह्या संस्काराची आमकां बळ मेळ्ळो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Page number 252, I4. देवा दयाळ आकुर्दीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवराका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. Jesu, हांव कापरूत मागता इतलोय म्हूण येता. सर्व जिपात हांव काटाळटा आयच्या दीस कर सांगता. पाका माझी म्हाका फावो उजो कठीण ससनाचो कसवड व्हडले नेम कोणाचे सदा सरच्या उज्याचे. येशू हांव कापरूत मागता इतलोय म्हूण येता. सर्व जिपात हांव काटाळटा आयच्या दीस कर सांगता. मोगाळ पुता सोने आमकां येशवारी मागता. आम्ही दिव्यवाणी चॅनलाच्यान उपकार बावडटा. विनोद आणि अविनाश तांणी सगळ्या संवसाराक हें प्रसार करच्या खातीर तांणी हांगा रेकॉर्ड केल्लो प्रसार केल्ल्या तांचो उपकार बावडटा. कुर्सा वाट फाल्यां 6:10 आणि आज आमी वैयक्तीक एक एकल्यानी करची. फाल्यां तो 6:10 सकाळीं. हॅव ए नायस डे. दिव्यवाणी